म्हज्या भाव भयणीनो, एका इगर्जेंत एक स्पर्धा आसलो आनी त्या स्पर्धांत हायस्कुलाच्या भुरग्यांक स्पर्धो. कळ्ळें म्हळ्यार हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल जाय गी या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल नाका म्हणून. आमचो जिन्नू हुशार हुशार भुरगो, हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल नाका म्हणून. आनी पाद्रपणान बरें एक प्रायज दवरलें भुरग्यां विगारान, बारीक बरें प्रायज. आनी तें प्रायज पळोवन सकाळीं वचून प्रायज कालेक मुखार दवरलें. आतां हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल जाय गी या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल नाका गी म्हणून तुवें भाशण करचें, तुवें उलयचें, स्पर्धेंत चर्चा करचें. हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मोबायल जाय म्हूण एक चेडून कितलें बरें उलयलें, एक चरको कितलो बरो उलयलो, आनी एक चेडून बरें करून उलयलें, आनी एक चरको उलयलो. आतां मुखार आयलीं, मोबायल हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मारेकार, भुरग्यांनी तें वापरूं नजो, भुरग्यांक बरे मार्क हाडचे जाल्यार, तांचें भविश्य रुपीत करचें जाल्यार, भुरगीं हुशार जायचें जाल्यार भुरग्यांक बिलकूल मोबायल दिवं नजो, भुरग्यांक बिलकूल मोबायल दिवं नजो म्हणून ह्या विशयांत आमचो जिन्नू असो उलयलो गी, मागीर रिजल्ट आयलें कोण गी म्हणून. आमचो जिन्नू विन्नू जालो, भुरग्यांक मोबायल नाका म्हूण. आनी ताका प्रायज जावन 25,000चे मोबायल ताका दिले. मोबायल नाका म्हणून इतल्या जाणां भुरग्यांक सलवून आनी सलवल्या उपरांत सलवयले इतल्या जाणां भुरग्यांक ताणें सलवयलें मोबायल नाका म्हणून कोलीं कारणां ताणें दिलीं, उलयली रीत ताणें आवा वेशा आवा बावा घालून. आनी असो पावरफूल तो उलयलो की सगळ्यांक लायक जालें. बसले ते एक जण तांकां वरयणार आसले, वरयणार आनी हाका 10 ते गाणी दिल्यात, फूल मार्क. आनी ताका विन जालो तो, विन जालो. मोबायल नाका म्हणून वादा केल्ल्याक गिफ्ट जावन मोबायल दिलें, 25,000चे मोबायल दिले. देखून हें कोणाक जावन आयलो, जिन्नू जावन आयलो आनी बापायन पटलून धरलो, बापाय म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें म्हणून. हांवें मोबायल नाका म्हणून वादा केल्ल्याक म्हाका फस्ट प्रायज मोबायल मेळ्ळा म्हणून. त्या दाडा आवयन एक बरें उतर म्हळें, आरे बापा, आरे म्हजे भांगरा, तूं म्हजे बरीत जालोय रे. हांवें तुज्या डॅडी कडेन वादा करून करून अळे सासूमाय हांगा घरे नाका आनी तें नाका म्हजे वादा कर हांव जिखली रे. आतां तशें कापड नाका म्हणचे वादा करचें आनी फेस्ता बरें वस्तू हाडचें रे. तशें देखून म्हजे बरीत म्हज्या वाटेन तुवें जालोय रे बाबू, तुवें वादा तुवें वादा करून शिकलाय, म्हजे बरें जालोय रे म्हणली. पळय तशें. मागीर आनी एक आसा मोगाचें न्हू कालेंगी म्हळ्यार आमचो रेण्णू आनी आमचो जिन्नू, आनी एकलो जिन्नू तो, आमचो रेण्णू, तो जिन्नू काजार जाल्लो. काजार जावन 2 म्हयन्या नंतर ताचो क्लोज फ्रेंड रेण्णू मेळ्ळो. रेण्णू ताणें दुबायत हांव तुज्या काजारा येता म्हणलें. रेण्णूक येवंक जावना. आतां 2 म्हयन्या उपरांत ताका रजा मेळ्ळी, ताजो रजा मेळोना. आयल्या क्षणां हो हे कडेन मेळ्ळो ताका, जिन्नू मेळ्ळो. रेण्णू जिन्नू कडेन म्हणलो, जिन्नू तुमचो फ्रेंड रे, तुका देडो रावाचे तुज्या काजाराक हेजे इतली आशा आसली रे म्हाका, रजात दिवना रे म्हज्या बॉसान. काल इतलें हांवें ट्राय केलें तुज्या काजारा हेजें म्हणून. तक्षण जिन्नू म्हणलो पटलून धरून, ये नासल्यार वण्णी रे, आतां परवां परतून म्हज्या काजारा. परवां ये रे म्हज्या काजार, देडो राव रे तूं, म्हज्या काजार डिवोर्स जालें रे. 2 म्हयन्यांनी आतां येवचो म्हयनो म्हणल्यार 3रो म्हयनो परतून म्हाका सेरीक जाल्या आनी एक मेळ्ळा. देखून तूं परवां तूं देडो राव म्हणून. वय तशें आतां बदलावण पळया गी. देखून आयच्या वांजेलांत आमकां ह्या आदवंताच्या दुसऱ्या आयतारा जिणेची बदलावण जायचे म्हणून, जिणेंत बदलावणेचे म्हणून. देखून आमच्या जिणेंत चिंतपांत बदलावण जायचें. बदलावण म्हणटाना एकलो भुरगो आसलो आनी ताचो बापाय आसलो. बापायचें नांव सत्ती आनी धाकटो भुरगो बत्ती. सत्तीचो पूत बत्ती इतलो हुशार गे, आनी तो शिकच्यान मात फाटीन, तो शिकच्यान फाटीं. पूण अशी जावन सांगिल्ल्या तक्षण ताच्या तोंडार एक उतार आसा, कोलो हुशार म्हूण ना, जाप दिवच्यान, बार हुशार. देखून बापाय कडेन मास्टरान सांगल्यार तुजो पूत फाटीं पडला म्हूण. देखून बापायन तो कंपल्सरी बसाचें म्हूण. तुवें 9 तावन 11:30 म्हणसर बसाचें म्हणून म्हणलो. सत्ती म्हणलो तो आपल्या पुता लागीं बत्ती कडेन. आनी देखून बत्ती म्हणलो, जाय डॅडी हांव बसतां, हांव 9 तावन 11:30 म्हणसर हांव शिकतां, मॅथ्स आनी सायन्स शिकतां म्हूण. मॅथ्स राती न्हिदोंगेच्या पयलीं शिकोवंक आमी सगळ्यांक सांगता म्हूण त्या भुरग्यांक थोडे फाटीं पडल्या. भुरगीं बरीं शिकतात, मॅथ्स करता न्हीद येना म्हूण आमच्या लेक्काचार. देखून तो बरें करून शिकतात भुरगीं. आकाय वय रातीन बसून शिकता म्हणलो. देखून बापायन सांगलें, जाय तूं बसचेंच आज 9 तावन 11:30 म्हणसर शिकोवन मॅथ्स आनी सायन्स तुवें मुखार येचें म्हणून.
म्हणटाय देखून सकाळीं उठल्या तक्षण सत्ती कडेन म्हणा सत्ती आपल्या पुता लागीं बत्ती कडेन म्हणलो काल कितले वेळ शिकलोय रे म्हणून डॅडी काल हांव 9 वरांच्यान बसलो कितलें बरें शिकलो गो तें 9 वरांचेर बसलो 11:30 म्हणसर 11:30 न्हिदोंक गेलो म्हणून देखून म्हणलो पाडपशा तूं 9 तावन 11:30 शिकलो म्हणटाय बरची 9 वरांचेर करंट गेलें म्हाका गोतून तूं 9 वरांचेर करंट गेलें 11:30 वरां उपरांत आयलां करंट म्हाका फॅन घुंवना न्हीद ना तूं ना डॅडी अळाचेन खोली जाप दिली पळय बत्तीन आपल्या बापायक ना डॅडी हांव इतलें गामाण दवर न्हू हांव इतलें गामाण दवरलें न्हू ध्यान करतलो पुरो शिकयलें इस्कालान खालें मास्टरान शिकयलें म्हणून हांव उडासा काडटलों 9 तावन 11:30 म्हणसर दोळेच तुकते करुणात हांवें दोळे धांपून पुरो उडासर म्हणल्यार घट्ट न्हिदला बेड्डाचेर तशें देखून तुमचीं भुरगीं करंट गेल्या वेळार शिकतात की शिकतात म्हणून आमी शिकले आमी सांगतात की म्हणजे तुमी दोळो दवरचे करंट आसलें गे म्हणून देखून आमच्या जिणेंत इल्लीशी बदलावणी येचे म्हणून आयच्या वांजेलांत ह्या आद्वंत कालाच्या दुसऱ्या आयतारा आमकां सांज जुवांव आमकां उलो दिता जिणी बदला तुमचें वांकडी चिंगडी आसल्यार ती नीट करा सोम्याक लागीं वेग्गी येवंक जायना वांकडी आसल्यार तुमकां सोम्याक हिग्गी येवंक जायना देखून थोडी फलकी म्हळ्यार गुंडी आसल्यार व्हडल्यो गुंड्यो फलकी म्हळ्यार तिके आमचें फलकें आसल्यार व्याली म्हणटा आमी कणिवे आसलेले समांतट्ट करा कणिवे आसल्यार सोम्यान देवाचे सोडून वेळ जाता तिके टायम कणयता सोम्याक आमी वेळ करून दिवन नजो कुडले आमच्या कुटुंबाक हेजे कुडले म्हज्या घराक हेजे ताका कांय कसलें आडकळी दिनासतना बरो निट्ट मारूंक घाले घडी भितर येवन पावता ना ते वयर सकून देंवन वयर येताना कितले कश्ट जाता थोडे आमी हॉस्पिटल येता एका घरांत आपयल्लें कितलें देंवन वचोचें सगळें तांणी ती सोलोंक येतात ना तांकां स्कुटर आसा स्कुटराची वाटा कारारतून गेल्यार थंय सोलोन वचोचें वचून देंवोन एका गुड्यार देंवन आनी एका गुड्यांतलो वयर येचें तेणें वचूंक जायना तेणें वाटना ह्या वाटेन वचोचें कितले वेळ कणयता त्यो वचोन सकयल वचोन सोलोन वचोन गुड्येक वचोन आनी वयर येवंक वयर सोडून फाटीं येताना पुरासावन जाता देखून मोगाच्यान तेली पालकी आसल्यार बरें म्हणजे सोम्यान वेग्गीन पावचें वेळ काडनजो वेग्गीन पावचें देखून तुवें सामान थाट्ट करीचें म्हणून आयचें वांजेलांत उलो दिता मोगाच्यान एक आमचो आतां पॉलिटिकल मुखेली राजकीय मुखेली येवंक आसलो आनी सगळीं तरणाट्यांनी केल्ली थायराय म्हणून पळयचे खोल बँड तांचे नासापू त्या कुळूच्या संख्यावेर 2-3 वर्सां पयलें एक हांगा समावेश आसलो आनी एक पॉलिटिकल मुखेली आयिल्लो थंय तो आयिल्लो ते फाणाबुरो हरबराक आयिल्लो आनी हरबराक घाली इनॉग्रेशन जालें खाल्या गुतून पूण हांवें त्या टिवीचेर दैज वर्ल्डार आनी परत दाखयताले तरणाटे नाचचें बँड म्हणून नाचचें खोली थायराय ताका स्वागत करूंक आनी खोली थायराय तांणी केल्या आनी ती एक गोल्ड फिंच म्हणून व्हडल्या ग्रावंडांत खोली थायराय खोले बावटे बांदून तरणाट्यांचो उत्सव तरणाटे सोल्यो आनी सोले आनी खोलो उत्सव तांणी आनी विदून 2-4 दिसां पयलीं आमी तांणी गेल्ल्या आमी येतालीं ह्या गुंडयेन थंयचे कशें ह्या गुंड्यो जाल्या थवले हे आमचो मेन रोड हायवे ह्या हायवेचेर कोलयो गुंड्यो कारां व्हरूंक जायना गुंडयेन पडटा लोबो वचोन वचोचें कुळूर तेन्ना तुमकां अनुभव आसा कोणना त्यो गुंड्यो आसा मागीर एकल्यान व्हिडियो करून गेलो ह्या गुंड्यो ह्या अशा आनी आमी ताका सेस बांदिचे ताका टोल बांदिचे म्हणून आनी पुरा हाचेर वॉट्सॅपार आयिल्ले मॅसेजी परत तुमी पळयल्यात कोणना पूण एक 4 दिसां भितरच त्यो गुंड्यो पुरा भरून जाल्यो तो राजकीय मुखेली येता म्हणून ह्यो सगळ्यो गुंड्यो थंय जावन संख्याक फेंट मारनी आनी प्रसंग नवत तर 4 दिसांनी करचें काम कितलीं वर्सां गेलीं आमी करना कित्याक म्हणल्यार ते दुसरे प्रश्न आनी तशें देखून आमचे देखून मोगाच्यान तो रोड आनी केल्लो ते बावटे ते तो राजकीय मुखेल येतना सर्गा संवसाराचो सोडवणदार येताना आमी कितली तयारी करता मोगाच्यान तशी तयारी केल्ली जाल्यार आमी तयारी केली जाल्यार कितले युवक आज इगर्जे भितर आसताले कितल्यो युवती आज एट्रॅक्ट जाताल्यो मिसाक मागण्याक अराधनाक कितल्यो युवक कितल्यो युवती एकट्यो तशी आमी तयारी केल्ली जाल्यार देखून मोगाच्यान आतां वांजेल सांगता तयारी करा मारोग नीट करा सारकें करा तो लिडर येताना वेग्गी येवंक ताका तशें काराव आसतना सराग येवंक त्या पुलिसांचे आनी पुरो तशें कारा आनी परत वेग्गी येवंक वेग्गी पावोवंक तुमी तयारी करा म्हूण सांगता देखून
एका घरा येताना म्हाका विचारून गोड्यो आमी पळयता वता थोडे फावटी आमकां आजो वांजेलां सांगता तूं गुडे आसले दोंगर आसले समातट्ट करा म्हूण कहले ते गुडे समातट्ट करचे कहले गुडे हांवें एका घरा येताना पळयलो गुडो म्हळ्यार खालो वता गे वाणाचो गुडो शू आसची आवय बापय धूव आनी पूत 4 जाणां आनी व्हडली माया ती खंय घालता वाणो हांकां घरा भितर येताना एक काबाट केलो येदो व्हडल्यान काबाट कितले व्हडल्यान काबाट म्हूण आनी ताचे तांबडे काळे आनी कोले शूज आनी शूज वाणो आनी पुराव कोटांचे वाणो कोटनातले वाणो कितले दोंगर तूं वाणाचो पर्वत आसल्या बरी आसा हो गुडो तितके समातट्ट करचे जेजू येताना ह्यो बायल्यो घालच्यो वाणांचे वयर वाणो वाणांचे वयर वाणो ह्यो पुरायले तो गुडो परताचे ते गुड्याच्या विशयान इल्लो समातट्ट जायचे आनी एक गुडो समातट्ट कर म्हणटा आमचो सांजवां बावतिस्त तेंकां जालें म्हळ्यार इल्लीशी दवलत इल्लेशें आमचें प्रायड इल्लेशें आमचें सेल्फ सेंटर्डनेस तो गुडो तिगे काडीचे म्हूण सांगता ते इल्लेशें काडचे म्हणटा आनी तशें देखून आमच्या वांजेल सांगता वाट नीट करा फालकें बरें नाडा दोंगर तेक्सिया फालकेन तुज्यो गुंड्यो केल्या गुंड्यार बरें नाडा दोंगरू वयर आसा जाल्यार तितकेशें उणें करा तो चोदोडलो गुडो वाणाचो काल इल्लोसो काणीतलो समातट्ट करा देखून कसलो देखून हांवें कसलो गुडो तकसूंक आसा हांवें कसलो गुडो तकसीचे फाल्यां जेजू सोम्याक तयार करूंक सोम्या तयार कर आतां सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक म्हजे थंय कसलो गुडो आसा आनी कसलो गुडो हांवें तकसीचे हांवें त्या गुड्याक गुर्तिसिलां गे म्हजो गर्व गे म्हजो राग गे म्हजी अणितीची साल गी अणिती करची ताका दिवंक जाल्लें ताका फावो जाल्लें तें ताका दिनासतना हांवें तो दवरलां गे आवय बापायक दिवन सोमान दिनासतना रावलां गे देखून अणित म्हूण सांगल्यार न्याय नीत म्हूण सांगल्यार तांकां फावो जाल्लें दिचें तांकां कितें फावो कितें दिचें रेस्पेक्ट तांकां फावो जाल्लो रेस्पेक्ट तांकां फावो जाल्लो मान हांवें दिचें आनी तांकां फावो जालें हांवें कितें दिवंक म्हाका ल्हान केल्याक तें हांवें तांकां दिचें एकामेकाक शेजाऱ्याक म्हणजे देवा लागीं देवाक हांवें कितें दिचें तें दिचें देखून कसली वांगडी वाट हांवें नीट करूंक म्हजे जिणेंत कसली वांगडी वाट कोणें सांगचें ना म्हाका कळटा कसली म्हजी वाट नीट ना ती वांकडी जाल्या परतून ती नीट करचें सोम्यान सराग बेग्गी म्हज्या लागीं येवंक कसलें फलकें हांवें बरोवन आसा फलकें म्हणटाना इल्लें भिरांतीचें चिंताप असलें फलकें हांवें बरोवंक बें आसा गी तें बें हांवें बरोवन हाडिचें धैर्यान बरोवन हाडिचें वारीज चिंता वारीज त्या विशयांत तें जायना कोणा हें जाता गी ना गी तें जाता गी ना गी म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाता रीण फारीक करूंक जाता गी ना गी दुयेक सरीक जाता गी ना गी म्हणलें वारी जाता गी ना गी म्हूण देखून थोडे फावटी आमचे राग आनी फारीकपणाचें कोडसाण देखून जुवांव बावतिस्त वय बायली एक विधी बैली जुवां बावतिस्ताचो बावतिस्म आपले तो बैली एक विधी भितरलें विधान इनर प्रोसेस म्हणटा भितर विधान सलतेता हें बायलो बावतिस्म खाली बायलें गुर्तू भितरलें विधान एक इनर प्रोसेस आसा देखून वत्तू भितर जावचें बदलावणेक तो वत्तू दिता स्वाय भायल्यान दिसच्याक न्ही भितर कितें जाता बदलावण जाता आनी भितर कसली वाडावळ तुजी जाता इनर ग्रोथ इनर चेंज हाका तो वत्तू दिता भायल्यान खाली अशें उदक वचच्याक मात्र न्ही तें उदक वतल्या तक्षणां तुज्या भितर तुजें बदलावण हाडिचें सोम्यान तुजें तें वाडाचें वत्मीक जिणी वाडाचें संतोश समाधान सूख तुजें तें वाडाचें बक्षणें तुजें तें वाडाचें देखून यारांचो मोग तुजें थंय वाडाचें हाका वत्तू दिता तो ह्या भितर बावतिस्म दिवचो आनी भितरली बदलावण म्हळ्यार ताका 2 अर्थ आसात पयलो अर्थ जावन आसा तसो उदक भायलें चिकोल धुता नितळ करता आनी बावतिस्म भितरलें पाताक धुवन काडटा म्हणलो हो पयलो अर्थ दुसरो अर्थ कालें म्हळ्यार उदकान बुडचें मनीस आपल्या उदकान बुडचें म्हळ्यार कालें उदकान बुडचें म्हळ्यार मनीस आपल्या आदल्या जिणेक मरता आदले जिणी सांडटा आनी नवें जिवीत नवी जिणी धरता हें उदकांत न्हू तो भायर येताना नवें जिवीत धरून आयला आनी ताच्या काळजान नवें जिवीत जें किर्लो उंचूर जालां तें वाडटा आनी फुलता म्हण दाखयता उदकांत भायर येवचें हे दोनी भितरली संकीर्णता पयलो अर्थ दुसरो अर्थ भितरल्या संकीर्णता विशयांत सांगना भितर कळ्ळें संकीर्णता द कॉम्प्लेक्स रियालिटी भितर कितें जाता गे तें सांगना बदलावण मात्र सांगता देखून
देखून देखून हांकां मोत कशें काम करता म्हणल्यार सांगना हें मोतीन करचें न्ही मोत कशें काम करता म्हणून आतां पळया मोत कशें काम करता म्हणून एक क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जावन हांव थोडें सांगूंक तुमकां प्रयत्न करतां मोत कशें काम करता गे म्हणून तुमकां तिळसूंक प्रयत्न करता हें एक तुमी समजल्यार मोत कशें काम करता म्हळ्यार तुमच्या घरांनी जावचीं जायतीं प्रॉब्लेमां तुमी चुकोवंक जाता तुमचो न्हवरो घरकार पियेता जाल्यार ताका हँडल करूंक जाता तुमची व्हंकल तुजी पतीन मस्त वेळ फ्रेंड्सां सांगाता मोबायलार आसून सोमांग घरान तें काम घर चलोवन वचचें काम करना पळय तें कित्याक गेम चलता मोत कशें काम करता म्हणलें तुवें समजून काडचें हें बारें गरजेचें देखून लोकान मोन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पदकाच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून आयच्या वांजेलांत सांजवां बोतीस्त उलो दिता ही तुमी तयारी करचे येवंक आसा तो सोडवणदार लागीं पावला देखून लोकान मोन बदलिचें लोकान पवित्र स्थान घेचें आनी पदकाचें बॉक्सांनी जोडिचें लोकान पदकाच्या बॉक्सांनी जोडिचें ते जाळा मेसाया तुज्या देय काळजांत येता म्हण सांगता आतां मोन बदली जाय म्हळ्यार कालें मोन बदली जाय म्हळ्यार रिपेंटन्स ग्रीक भाशेंत मेटोनोया रिपेंटन्स मेटोनोया आनी मोन बदलूनचें पश्चातापावचें म्हळ्यार कालें पश्चातापावचें रिपेंटन्स म्हळ्यार गोईंग बियोंड द मायंड मोतीच्या की तिशीन येवचें पलतोडयेचें मोतीच्या की पलतोडयेचें आलतोडीचो मोत उतरोवन येचें मोताचें मोत उतरोवन वचाचें गोईंग बियोंड द मायंड गोईंग बियोंड द मायंड म्हळ्यार कितें मोत उतरोवन तिशीन वेचें म्हळ्यार मोत उतरोवन तिशीन वेताना पदकाचें बॉक्सांनी इशीन येता मोतीन मोतीन उतरोवन येचें जाल्यार पदकाच्या बॉक्सांनी इशीन येता मोत पाताक धरून काडूंची सोया त्या पातकाक धरून काडूंची आतां पियोवणें आसा ताका पियोवण्याचो उडास येवचो मतींत पियेचें म्हणल्यार आशांच्या मतींत काळजांत तावन न्ही ताका पियेचें म्हणल्यार हट्ट येवचें मतींत देखून मोती तावन मोतीन काल येता पळय तें उतरोवन तिशीन ताच्याक भियोण तिशीन वचोंक तुवें शिकाचें आनी त्या थळा तुका ती पाताक करची संवय येना त्यो समयो चुकतात आनी तेच्यान देव तुका पदकाच्या पश्चात पावतना तुज्या पाता बगसाता देखून मोतीच्या तिशीन वचाचें मोतीच्या तिशीन मोत रिपेंटन्स म्हळ्यार मोतीच्या तिशीन वचूं मेटोनोया म्हळ्यार गो बियोंड द मायंड मोतीच्या तिशीन रिपेंटन्स म्हळ्यार अर्थ मेटोनोया म्हळ्यार शब्दाचो खंयच्यान आयलो शब्द तो ग्रीक शब्द तशें म्हळ्यार कालें गोईंग बियोंड द मायंड मोत उतरोवन वचूं मेटोनोया रिपेंटन्स पश्चाताप मोन बदली म्हळ्यार ह्या मोनांत हांव तिशीन वचूं म्हणून मोन बदली म्हणून आनी मोनांत हांव तिशीन येताना पदकाच्या बॉक्सांनी इशीन येता आनी मोतीक एक संवय आसा खालें म्हळ्यार ताका एक बारीक संवय मोत पाताक धरून काण येता एक पाताक केल्या कारणान ती संवय धरून काण येता एडिक्शन म्हणटा आमी पाताक धरून काण येता एडिक्शन करता ताका लब जाता धरून काण येता मोत धरून काण येता मात त्याच वेळार तशें जायचें म्हण आतां संजेर 5 वरां तो म्हणटा सकाळीं म्हाका खायना कामां येता संजेर येतालो घट्ट पिवून सकाळीं म्हणसर पोटाक खायना मग संजेर जाता देखून आमी सांगता पिवून सोडचें कशें म्हणून येतात देखून तो एकलो आयला जायना ताच्या सांगाताक कोण आसा ताका बायले तो आयकता कोणाक त्या मनशांनी आतां एका बायलेच्या भावाक तो भारी मान दिता देखून बायलेच्या भावाक सांगलें हांवें तुवें ताच्या सांगता 15 दीस रजा घालून रावचें ताचें पिवण हांव सोडयता म्हूण आतां पिवण सोडून 1 वर्स जाल्यार पडिना कशें त्या बायलेच्या भावान ताच्या सांगता रावून ताका इश्टा बरी पळोवन आनी ताच्या सांगता बरसोवन सांजेचे बायरेचें आनी भोंवन येवचें एक आयस्क्रीम खावचें आनी च्या पिवचें होटलांत आनी इश्टा करचें कारार भोंवन वचून दर्या कडेन बसून येवचें ताची मोत ताणें त्या टायमार संजेच्या वेळार मात ताणें दिसा सकाळीं येचें म्हणना दिसायचें हांवें सांगलें ताका 5 वरां जाता ताका पिवण्याचें उगडास येवंक सुरू जाता 6 वरां ताणेंचें 5 येवन घरा पावचें म्हणून तो आयलो बायक रावलो दुसरे कडेन चलो सेऱ्यांकडे चलो 5 जालीं म्हणटा आयलो तो घरा येवन बसलो 15 दीस तशें करतना दर्या कडेन वचून तण्णीर बाबी वचून ताणें पुरा पिवण्याचें ते उडास येवन सोडलो देखून मोत पाताक धरून काण येता सूख धरून काण येता आनी तें म्हणटा आनी सांगता मोत ह्या मोनाच्या तिशीन वेताना मोत पाताक सोडता तूं तिशीन उतरोवन येताना आनी ताका हांवें 3 वसाचें अशें मोती ते हाडून वचो मोत उतरोवन वसाचें म्हूण सांगलें ताका तें मोत काय सांगता पाताक सोडता पदकाच्यो सोमायो सोडता एडिक्शन सोडता पदका धरून काणयलें मोत उसोवन सोडटा हें करिचें आतां तुवें क्रिस्मसाक तयारी करचें म्हळ्यार ही तयारी करचें मोतीच्या तिशीन वचून पाताक सोडच्या बरी करिचें तुवें ही तयारी करिचें म्हणून इसाया प्रवादी सांगता इसाया प्रवादी आपणाक कित्याक बांदपाचो कामेली बरी पळयता बांदतलो बांदसो कामां घरात बिल्डींग मातशें कामेली आहात बिल्डींग मातशें
देखून तो आपणाक ते बिल्डींग वर्कर एक बिल्डींग बांदचो खांबेल्या बरी इजाय आतां पळयता आनी तो सांगता बांदपाची म्हणटा मारोग बांदून हाडा बारोग नीट करा म्हूण सांगता पळय मार्गाचे खांबेल्यो सोंको बांदा म्हूण सांगता पळय तशें इजाया ताका ते खांबेली बरी पडटा बांदपी बांदाप करचो खांबेली देखून तुमी खांबेल्या बरी तो पळयता ताका इजाया म्हणटा बांदप्याचो खांबेली जावन सोम्याच्या येण्याक हायवे राजरस्ते तयाराय करा म्हूण सांगता उलो दिता तो सर वडकळी काडा आनी गुंडे नीट करा आनी रफ मारोग जर तर रफ आसल्यार ते स्मूथ करा हें दाखयता डिटर्मिनेशन बद्धता हें दाखयता समर्पण जिणेचें बद्धता सोम्याचें आगमन सोम्याचें येणें सलीस जावन सुगाम जावन इज जावन सोम्याक वेगळी इज जावंक हें कुमो करता देखून तें समाताट्ट करा म्हणटा सोमी जाता तितले बेगीन तुज्या लागीं येवन खरी आडखळा जाल्यार तुज्या जिणेंत आतां सांगल्या बरी पाताक धरून खाणेली खली आडकळी जाल्यार ती अडकळी काड म्हणून तो सांगता देखून मोतीच्या तिशीन वेचें म्हळ्यार कितें मोतीच्या तिशीन येचें पाताक काडचें तयाराय करचें हें पुराय कितें मोतीच्या तिशीन येचें म्हणजे कितें पाताक कडचें रिपेंटन्स पश्चाताप पावचें म्हळ्यार कितें तें पश्चाताप पावा रिपेंट म्हणून रिपेंटन्स म्हळ्यार कालें देखून तसो कसलो तसो शेवट रिपेंटन्स शेवट कोलो वो म्हजो पूत म्हाका मांडवाला म्हाका मोगा आसो ताचें आयका म्हणून लुकाच्या वंदेलांत 3रो अध्याय 20 आनी 2 आयचें वाचप जाल्या उपरांत तितकें तुमी मुखार गेल्या उपरांत हाडचें 30 लुकाच्या वंदेलांत 3रो अध्याय 3:22 वो म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मांडवाला वो म्हजो पूत म्हणून सर्गीचो बाप जेजूक वळखता वो म्हाका मांडवाला म्हणटा आनी वो म्हज्या मोगासो देखून तो मोगासो म्हाका मांडवाला वो म्हजो पूत देखून म्हाका मांडवालो पूत देखून म्हज्या मोगासो पूत देखून ताणें सांगलें सारकें तें सत तो सत जावन आसा तें सत तुमी आयका म्हूण जेजू सांगता वो पाताक दुल्ल्यासो प्रतिपळ हे पाताक दुल्ल्यासो प्रतिपळ कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी केदाळा पाताक दुताव आमी केदाळ पश्चाताप पावताव आमी मोतीताव तिशून वचून पाताक दुताव त्या दाळा मात्र आमकां बापाचो ताळो आयकता जेजू जॉर्दनेंत वयस्तान घेतल्या उपरांत तो ताळो पवित्र ताळो आयकता जेजून आमचें पाताक दुलें ताचें न्हयत आमचें पाताक दुलें आमचें पाताक दुताना तें आसल्या सकडांक आयकता बापाचो ताळो देखून पाताक दुयनासल्यार लोक कुर्डो जाता लोक खेप्पो जाता लोक देवाक पळयना पारवो पवित्रत्व देवूंक तांकां दिसना आनी ते केप्पे काणी आयकना देवाचे उतर हो देवा म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून म्हाका म्हणल्यार आयकना पाताक दुयनासल्यार म्हाका आयकना पाताक दुल्यार मात्र म्हजो मारूक हांवें नीट केल्यार मात्र देवान हो म्हजो मोगासो येजाक म्हज्या मोगासो आनी ताका मांडवाला ताच्या सरमांव तुमी आयका म्हणून देवान म्हाका म्हणचे जाल्यार हांवें जेजूक येवची वाट नीट करचें पलकें बरोवन हाडिचें आनी तो पर्वत आसले वाणांचे गियानी खल वस्तुराचे म्हजे पर्वत व्हडले काबाटांनी व्हडले पर्वत दोळ्या मुखार आसले हांवें सामाताट्ट करीचे त्या दळा त्या बापान म्हणलें उतरां वो म्हज्या मोगासो म्हणलें देवाचें उतार म्हाका आयकता नासल्यार म्हाका देवाचें उतार आयकना देखून मोतीच्या तिशीन वसा जाय पाताक सोडी जाय पवित्र आत्म्याक धरी जाय जुवांची सविस्तार वाट जुवांची सविस्तार वाट रुंद वाट देवाक आमचे लागीं येवंक जेजूक स्वागत करूंक ती सविस्तार वाट हांवें सविस्तार केल्या गी ह्या हांव वांकडे वाटेन तांतां चलतांगी म्हणलें एक आमी विमार सोंसून पळयचें थोडे फावटी आमकां भोगता मोत आमकां कंट्रोल ना मतीचेर आमकां कंट्रोल ना म्हूण आमकां भोगता मोत खंय गोवन येता म्हाका कळना मोत खंय येता गे शिकोवंक जायना बसतना म्हजी मोत खंय आसता मागण्या बसतना मोत खंय घेता आमी कितले जाण हांवें सांगता तांकां आमकां पूण एक मोत खंय घे आमकां कंट्रोल ना तें करेक्ट दुसरें खालें म्हळ्यार आमी थोडे फावटी कंट्रोल आसता म्हणटा पळय कंट्रोल आसा मोत कंट्रोल करता हांव कॉन्सन्ट्रेट करता म्हणून कॉन्सन्ट्रेट केल्यार आमी एका निर्दिश्ट वाटेन चिंतूंक शकता आतां पळय आमी आत्तां आमी चिंतलें जाग्या विशयांत आत्तां चिंतलें आमी कामा विशयांत आत्तां चिंतलें आमी कंपनी विशयांत आत्तां पॉलिटिकल विशय आत्तां पयशा विशय ना वस्तू चिंतचें आतां हांव कॉन्सन्ट्रेट केलें म्हळ्यार एका विशयान मात चिंता एकत देवाच्या उतरा विशयांत गी एका कुटुंबा विशयांत एका विशयान मात चिंता फोकस एकाचेर करूंक जाता
मोतू रिलॅक्स केल्या नंतर एटेन्शन मोतू रिलॅक्स केल्या क्षणा एटेन्शन जे काडल्या तक्षणा मोतू खंय येता मोत खंय येता ऑटोमॅटीक मोत खंय येता म्हज्या हातान कंट्रोल ना ऑटोमॅटीक ती मोत खंय दवली जुवां बावतिस्ताक पडून गेलां आमचे गायी कशे ते डील करचे कशे ते इत्यार्थ करचे की म्हणून जुवां हांव आज सांगता हाच्या वंजेलान खाला सांगता आमकां हर एकल्यांक गाय आसात भितर अंतरे गाय आसात ते गाय आमी कशे गूण करचे कशे ते इत्यार्थ करचे की म्हूण ताका गायी थोडे फावटी हेरांनी आमकां केल्ले आनी थोडे फावटी आमी हेरांक केल्ले गायी ते आमच्या मुखार येतात हेरांनी आमकां म्हणलीं उतरां ते केल्ले गायी काळजां केल्ले गायी आमकां उडासा येतात थोडे फावटी आमी हेरांक कितले गाय केल्यात त्यो सगळ्यो गायी आतां उडासाक येतात देखून आमी म्हणचे थोडे फावटी ताचे गामान मोत कशी आपूण पथकी ही म्हूण लेखता त्या विशीं आसता थोडे फावटी आमच्या गांवांत आमी केल्ल्या पथकाक ताणें केल्ल्या पथकाक आमी ताका केल्ल्या पथकाक ताणें आमकां केल्ल्या पथकाचेर आमची मोत तातूंत आसची सडो तातूंत आसची पथकां बोगसूंक चिडकोवची अंटून आमचे पळय पथकी आमचे पळय पथकां बोगणात आमचे ते ही पथकां बोगणां ताका अंटून रावची चिडकोवन रावची गूण एक संवय मोतीक आसा पथकां कंट्रोल रावची संवय आमच्या मोतीक आसा आमी उडासा काडटा पडुल्लें मार बिटींग आमकां मेळ्ळें तें आमच्या मोती उडासा चिडको रावता आमची मोत म्हाका कोणें खंय म्हणलें उतरां म्हाका तो मार तोंडाक मुस्कारा मारिल्ल्या बरी सांगिल्लें पळय मार म्हणटा आमी ती मार पडुल्लें मार तशें सांगलें ल्हानपणी कोणें सांगलें पुरो म्हज्या मतींत आनी हांवें सांगिल्लें म्हज्या मतींत तांणी म्हाका सकयल घालून म्हाका ह्युमिलिएशन केल्लें तेंय म्हज्या उडासांत आसा तांणी द्वेशान पळयल्लें म्हाका अशें दोळे भायर घाल द्वेशान आमी म्हाका बरें पुगरतना बरें मार्क मेळटा आनी हेरांनी पळयल्लें द्वेशान पळयल्लें तें म्हाका आजुनूय उडास आसा म्हाका केल्लीं खेळकुळां हेरांनी केल्लीं खेळकुळां म्हज्या उडासांत आसा तांणी केल्लें मॉकींग वर्ड्स म्हणटा आमी खेळकुळां मॉकींग द वर्ड्स मॉकींग वर्ड्स म्हज्या मतींत आजुनूय आसात ते वेग्गी येतात बरें तितलें गियेना हें पळय नेगेटीव वेग्गी मतीक येता पाता केल्ले वेग्गी उडास येता हांवें पाता केल्ले उडासाक येता आमी हेरांक केल्ले गायी हेरांनी पळय हेरांक गाय करूंक शिकता हांव तांणी केल्ले गाय उडास हाडटा आनी हेरांकय गाय करूंक शिकता हांव आमी मारूंक आमी मारूंक शिकता हांव पटी मारूंक शिकता हांव चीट करूंक शिकता हांव बिट्रे करूंक घात करूंक शिकता हांव हें पुरो आमी शिकता मोगाच्यान आमी खरें पुरो शिकता मोगाच्यान आमी शिकता आमकांच प्रोटेक्ट करूंक आमी शिकता आमी मार केल्ले हेरांतावन आमी मार केल्ले आमी हेरांक मार दिल्ले हें वेग्गी सांगता हें वेग्गी आमी ते काल सांगतना आतां एकलो मेळ्ळो बत्ती म्हाका मेळ्ळो तो पयलें कुडलें म्हणलो अशें उलयता गेलो ताणें म्हाका तशें केल्लें आनी म्हाका अशें केल्लें ताणें जाग दिवन म्हजे जागो भितरलो पुरा मार खावन हांव एकाल्या कसो जाला पूण हांवें सोडून तांचेर केस घालून हांवें ताका सोमा मार दिला पाटी मार दिला पळय उरलें आमी दिल्ले मार हेरांक दिल्ले हेरांनी आमकां दिल्ले मार ह्या विशयांत तूं उलोवचें न्ही आतां दुबय तावन आयल्यार कंपनीन ताणें काल केलें आनी काल केलें हांगा कडच्यांनी कितें मार दिल्ले कशें मार केल्ले ते पुरो देखून हें पुरो आमी उलयता मोगाच्यान हें चिंताप आमकां रुपीत करता हें चिंताप आमी तशेंच जाता मागीर दिल्ले मार येताना तांचो घरा येताना तांचो उगडास द्वेशान आसता तल्यांत जिवीत आमचें रुपीत करता आनी आमचें जी मोत नेगेटिवाक ओडटा आनी आमचें जिवीत रुपीत करता आमी कोण गी म्हूण आमी दाखयता हांव कोण गी त्या घराक त्या मनशाक सांगता हांव कोण गी म्हूण दाखयता आमच्या मोतींत हें पुरो बरोवन आसता देखून नेगेटीव आमची मोत आकर्शीत करता केदोळे आमची मोत आकर्शीत करता खंय नेगेटीव आसा पळय ताका आमची मोत आकर्शीत करता आमी पुरा धैर्य जमयता आमची मोत ताणें धरचें मेळ्ळें पुरो जमोवन दवरची ती गूंड अगाध बॉटमलेस पीट म्हणटा मायंड तातूंत पुरा आदलें पुरा तातूंत बरोवन येता आनी एक्युमुलेट करता जमयता आपूण बलिपाशू स्वभाव हाडटा आपूण बलिपाशू आय विक्टीमहूड म्हणलें वो स्वभाव म्हज्या मतीक हाडटा वो स्वभाव म्हज्या जिणेक हाडटा देखून कांतोनी एक तराची कांतोनी गिल्ट फिलींग कांतोनी म्हज्या जिणेंत हाडटा ताणें केल्ल्यो सुखी तावन
आंतरीक जिवितांत पाताक नवें अंत घेता, पाताक एक नवें लेवलाक येता. आंतरीक जिवितांत पाताक एकदम एक नव्या लेवलाक आमकां व्हरता, नवें लेवल येता. आपूण पाताक करतलो, आपूण परत परत पातकांत वांटेली जातलो म्हणल्या रितीन म्हाका पळयता. हांव पातकांतूच लोळोन आसचो म्हणल्या रितीन म्हाका पळयता, म्हजी मोत पळयता. ती कित्याक म्हळ्यार तें नेगेटीव दरखाण येता मोत, पॉझिटीव तितलें दरख येना. आतां जे रिसर्च सांगता मोत हें सुकूत दरखाण येता म्हूण. देखून हांव मार घेतां मात्र न्ही, हेरांचे मार हांव काणयता मात्र न्ही, हांव हेरांक मार दिवंक शिकलां. ताणें एक मार दिलो, हांवें 2 फाटीं दिल्यात. हें उतार आमच्या तोंडांत शांतबाय सरता, तोंडांतल्यान येता. हांव तसलो म्हणल्या बरी हांव लागता हांव तसलो म्हूण म्हाका हेम्में पावता. हांव हेम्में पावता. म्हाका 1 मार दिलो, हांव 2 मार. हे दिशे भुरगे सांगता ताणें म्हाका तशें म्हळ्यार हांवें ताका 2 दिले म्हूण. देखून आमी एक फरक पळय, म्हाका कितें जाल्लें आनी आतां मोत तें कितें करता. आतां म्हाका कितें पुरो इतल्या वर्सांनी जाल्लें तें, आतां म्हजी मोत रिटायर्ड जाल्या मागीर कितें करता. पळय मोत कितें करता गे म्हणून पळय, म्हजी मोत कितें करता आतां. आदीं म्हाका कितलें पुरो जाल्लें पुरो मतीन 2 काणयलां. तें 2 केल्लो कस्ताळ आहा भितर मती भितर. तें कस्ताळ ताणें तशें केलें आनी अशें म्हणलें, ताणें तशें उतार म्हळें आनी अशें म्हणलें. ल्हान बरो बाळपणांतावन आतां म्हणसर म्हज्या मतीन कितलें कस्ताळ आहा पळय, तें सगळें कस्ताळ मोगाच्यान मोत दन काणयलें. आतां हें चिंताप, इतलें कस्ताळ हें कायलें काणयता. आतां आमच्या घरा कोयर जाल्लो आमी ते मुन्सिपाल्टीचेर व्हरतात. मोत कायलें करता तितलें कस्ताळ? कायलें करता तें? देखून हें चिंतून आपली हें चिंतून कायलें करचें म्हळ्यार आपणी बिरमोत, दया, मोग, गौरव आसाना, हें फुलाना हें चिंतून बसल्यार हें कस्ताळ दन काणयल्या उपरांत तें फिलींग चड आनी चड दन काणयल्या वरवीं म्हजें हांव बिरमोत चलता, कोणाचें हांव बिरमोत पावना. म्हजें तें कोणाक हांव दया दाखयना, कोणाक गौरव मानान दिना. कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्ल्यो चुकी पुरो हांव नियाळ नासा. देखून हलीं पालखी हांवें बरोवन हाडिचें. कोणाचो म्हाका मोग येना, कोणाक सेवा करूंक एक आदार कुमकेचो हात दिवंक म्हाका बिलकूल बोगना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें नीत ना. ताणें अन्याय केलो, ताणें म्हजें अशें म्हाका करूंक जालें, ताणें सूख हांवें सारको आसलो आनी ताणें सूख अशें नीत, बिरमोत, दया, मोग, गौरव बिलकूल म्हजें तें फुलोवन काळजांतल्यान फुलोवन येना. आमी पातक्या सांगे कुर्तीस दितां आनी मार्गार आडखळ घालता. ही आडखळ काडीचे म्हणटा, ही आडखळ म्हज्या मार्गार घालता. हांव हेरांनी म्हज्या लागीं येनाशें, हांवें हेरां लागीं वचनाशें, जेजू म्हज्या लागीं येनाशें, हांव आडखळ घालता. ही आडखळ वो गुडो वो रफ वाट येंत जावन आसा. देखून हें रफ वाट वो गूड आसल्यार म्हजें थंय स्पिरिच्युअल म्हळ्यार अत्मीक जिणी वाडोवन येना. जेजूचो स्पिरीट म्हज्या थंय येवंक ही आडखळ जाता. देखून म्हाका सरारा बेगीन चलोवंक जायना. स्लो जाता ट्रॅवल. मोगाच्यान हांगाच्यान आमी येताले हांव थोडे फावटी कुळूर तेन्ना वचोंक जायनासलें. तोल्यो गुंडी आसल्यो, सरार वचोन ट्रॅवल जायनासलें. आतां ताणीं डांबर घालून टार घालून बरें केलां. आतां वेगळी भशेन तुवें पालकें आसल्यार पयन थोडो जाता. जेजूक लागीं येवंक जायना. ताचे उतार तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी रूच दिवचें मीठ म्हणलें उतार म्हाका आयकना. तें काणून तें उतार जेजू म्हज्या लागीं येता आनी म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड, तूं संवसाराक रूच दिवचें मीठ म्हूण जेजू आमच्या लागीं सांगूंक येता. पूण कसो येतलो? वेळ जाता ताका. हांवें गुंड्यो भरुनात, फालकी भरुनात, मारूग नीट करुनात, वाट वांकडीत आसा म्हजी. देखून हांव संवसाराचो उजवाड जमचो कसो? सोमी म्हणूंक तें रावला, येता आतां म्हणूंक म्हाका संवसाराचो उजवाड. देव बाब पात्रे गरोलो हो म्हज्या मोगाचो पूत पूण म्हाका आयकना. कित्याक म्हळ्यार पाताक भितर आसल्यार मतीन जाल्यार आयकना. देखून ताचें उतार म्हज्या काळजा भितर वचोंक हांवें म्हजे जिणेची वाट नीट करून काडचें. क्रिस्तांव स्विकार करूंक हांवें म्हजी वाट नीट करून काडचें. देखून हांव क्रिस्ताक वाट तयार करा, जेजू क्रिस्त येता वाट तयार करा म्हणटा. देखून मोती तिशीन वसा, गो बियॉन्ड द मायंड, लेट गो ऑफ सीन, लेट गो वचोंक सोडा, पाताक काडूंक सोडा. हें रिपेंटन्स, हें परिवर्तन, हें मोन बदलचें. देखून हें पातकाचें बॉक्सान आमच्या जिणेक हाडटा. देखून आमी मोतीचो स्वभाव जाणा जायचे आनी मोती पाताक दरकाणीची संवय ताच्या विशयान आमी जागृत जायचे, वेर जायचे. मोगाच्यान ह्या आयतारा जो हांव सांगता
मेळून आमी जेजूची वाट तयार करच्या कामांत लागया आनी एक सोदूंक मोत कशें काम करता म्हणून आमी समजून काणया मोत कशें काम करता म्हणून ह्या आयतारा दीस तें समजून काणया. दुसरें खालें म्हळ्यार ही 8 हप्त्या खालें मोत आतां 8 हप्त्या खालें म्हळ्यार देव आमची बदकां बक्षिता. तो पाताक धरता उमटून काडटा पाताक काडटा तो देव काडटा समी काडटा तेन्ना पाताक धरची मोती थावन तिशीन वचोंक म्हाका साध्य जाता. देखून समियान हेजे ताणें पाताक धरता आनी वण काडटा तो उमटून काडटा देव पाताक धरून उमटून काडटा आनी म्हज्या पाताक धरची मोती थावन म्हाका तिशीन हाडटा म्हजी मोत नितळ करता मागीर पाताक धरना म्हजी मोत आनी म्हाका पातका थावन तिशीन व्हरता म्हजी मोत तिशीन येता आनी तेन्ना हें पाश्चात्तापाचें विधान म्हजें तें फळादीक जाता फुलोवन येता. हाका जो हांव आज उलो दिता पाताक पाश्चात्तापावा पयतान घेयाम तेन्ना वाट सारकी जाता वाट क्लियर जाता आनी तेन्ना हो म्हजो पूत म्हणलें तेन्ना देवान म्हणलें हो म्हजो पूत हें म्हजें दूं म्हाका मोगाचें हाचेर हांव मानवालां म्हणलीं उतरां म्हाका आयकतात आनी म्हजें जिवान नांदाण जाता. आमेन.